नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसाक आमी लायव्ह कार्यावळ घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतात. हेतू इतलोच आसा की जशे दीस वतात तसो हेल्थ बुलेटीन पळयतकीर गजाली क्लियर जावपा वाट्याची कन्फ्यूज चड जाता. नवीन जी पद्दत सुरू जाल्या तातूंत भितर तर हेल्थ सेंटराचें नांव आसा. गांवचें नांव ना, शाराचें नांव ना. ह्या हेल्थ सेंटरा भितर इतले मेळ्ळे, त्या हेल्थ सेंटरा भितर इतले मेळ्ळे. सो फाल्यां जर कोण तुगेलो सांखळेचो मनीस जर म्हापश्यां कामां येता आनी ताणें जर म्हापश्यां जर टेस्ट केली जाल्यार तो म्हापशेची टॅली भितर दिसतलो जर तो पॉझिटीव आयलो जाल्यार. सो अशे कितें तरी प्रयोग चल्ल्यात. त्या नंबर लास्टाक कितें खरी कशी ते विभागणी करप ताजी, लोकांक कशी कळप आपली एरिये भितर कितली पेशंट आसात ते. म्हाका दिसता दिसान दीस तो हेल्थ बुलेटीन म्हळ्यार एक कुवाडी जावपा लागला आनी दर दिसा रातीन तो घेवन बसप आनी ते कुवाडी सोडोवपाचो आमी प्रयत्न करप. ताजे परस म्हाका दिसता आमची ही वेवस्था बरी. आमी दर तालुक्यांतल्यान रिपोर्टर हाडटा तुमचे मुखार आनी दर तालुक्यांतलो रिपोर्टर आपलो ग्रावंड रिपोर्ट सांगता. विलेज टू विलेज घडये आमी सांगपाक शकचे नात, बट मेजर गजाली ज्यो आसात त्यो तरी तुमचे म्हऱ्यांत पावोवपाचो हो प्रयत्न. हांव आयची ह्या कार्यावळीक सुरवात करतना सगळ्यांत पयलीं वता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. प्रशासकीय लेवलाचेर, सरकाराच्या लेवलाचेर कितें चल्लां तें जाणून घेवया आनी मुखार या. लौकीक, कितें आसा आयचे अपडेट? तुम्ही सुरुवात केली तशी बुलेटिनाचे स्वरूप बदलला. आता पीएचसी आणि सीएससी आणि अर्बन हेल्थ सेंटराच्या नावान रिपोर्ट येवपा लागला. हेजो परिणाम फिल्डाचेर दिसपा लागला. असं कितें पयलीं तेंच्यांनी एकदां गांव घालपाचे ठरयले. जशें कितें हितून बेतके एकेच वाड्याचेर केसी आसल्यो पूण एंटायर गांव तितून येवपा लागलो. अशें फेस केले थोड्या लोकांनी की तांकां कामार सांगपा लागले तुज्या गांवान 50 वयर केसी दाखयता, सो तूं आतां तुजें नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन येवन मागीर ड्युटी जॉयन कर, तो पर्यंत लीव घाल. एक्चुअली तो वाडोच असो मार्शेला सायडीन मार्शेलांतल्यान 1-2 किलोमिटराचेर सुमार आहा आनी बेतकी व्हडली एरिया. व्हडली एरिया म्हणजे मातशी एरिया मोठी आहा तेजी बाकीच्या गांवां परस. म्हणजे तिचे कॉर्नर हेवटेन कुट्टी केरी तेवटेन सावयवेरें तेवटेन तेंकता, तेवटेन माशेलान दुसरे वटेन तिवरे माशेलाचे एका गांवांक तेंकता. पण तितूंतले दुसरे टोकावयल्या मनशाक एकदम दुसरे कोरोनाची एकू केस ना तेका नेगेटीव्ह सर्टिफिकेटाक तेंचो ऑफिसर, गव्हर्मेंट ऑफिसर सांगता तुमकां की सांगता की टेस्ट करून यो कारण तुजो गांव थंय दाखयला, तुज्या अमक्यो केसी आहा म्हणून. सो ह्यो मायन्यूट डिटेल दिनाशिल्ल्या कारणान हे फेस करचे पडले. खुबशे स्कुलांनी अशें जालें की हेडमास्तर म्हणपाक लागले की तुमी आतां हें करून घेवपाक जाय, नेगेटीव्ह सर्टिफिकेट हाडपाक जाय, नेगेटीव्ह मेडिकल हें हाडपाक जाय, तुजी टेस्ट नेगेटीव्ह आहा म्हणून. कित्याक जर ते केसी दाखयता ह्यो हॉस्पिटलाचे हितून दाखयता, पयलीं ते गांवाचे हितून दाखोवपाक लागले. मदीं करेक्शन केलें तेंच्यांनी, मदीं ते गांवाचे हें करून वाड्याचे सुद्दां नांवां घालपाक लागले. पण आतां ते एकदम हेजेर येयला, पीएचसी आनी सीएससी आनी अर्बन हेल्थ सेंटराच्या नांवान केसी दिवपाक लागले. सगळो आतां खंयच्यो केसी ह्या हांगासर दाखयल्ल्यो केसी त्या गांवांतल्यो काय थंय टेस्ट जाल्यो कन्फ्युजन सगळें. आनी दुसरें म्हटल्यार प्रेस कॉन्फरन्स जायना हेल्थ सेक्रेटरीची, जी गव्हर्नरान सुद्दां सांगली पयर की आपणी सांगला की 3 दिसां भितर एक तरी प्रेस कॉन्फरन्स घ्या म्हणून. ती आतां परत स्टार्ट जाल्ली ना. फाटली प्रेस कॉन्फरन्स म्हणजे 5-6 दिसां पयलीं जाल्ली, तेजे उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स जावना. पयर गव्हर्नराचे मिटिंगे उपरांत सुद्दां आमी हो प्रश्न काडलेलो की प्रेस कॉन्फरन्स जायना आनी लोकांक जाय ती इन्फॉर्मेशन पावना. गव्हर्नरान सांगला तो विशय डिस्कस जाला आनी 3 दिसां भितर एक तरी प्रेस कॉन्फरन्स घ्या म्हणून आमी डिसायड केला म्हणून सांगला. पण ते फाटल्या 5 दिसांक तरी एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली ना. तो एक आनी गव्हर्मेंट लेवलाची आयज मिटिंगूच चालू आसल्यो. आयज सकाळीं चालू आसल्यो चड आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची मिटींग पयली सीएमाच्या हितून ऑफिसान. मागीर तेजे उपरांत दोनी कलेक्टर येयले, नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टर, तेंची मिटींग जाली. आतां सांजची WRDची बी मिटींग चालू आहा, म्हणजे डॅम्स भरल्या ते उदक रिलीज करपाचे तेजेर मिटींग चालू आहा. आनी व्हडलेशे तशी कोविडाचेर व्हडल्यो डिटेल्स कांयच ना. पॉलिटिकल एकूच अपडेट दिवन वयता. सगळे हितून केस एमजीपीची केस जी सुप्रीम कोर्टान आहा, जी आपले गोवा स्पिकरा मुखार आशिल्ले मॅटर एक्सपेडायट कर म्हणटा, ते मॅटर आयज येयल्ले, ऑनलायन येयल्ले हियरींग. आमी या लौकिका म्हऱ्याक लौकिकाची रेंज मातशी आल्या. हांव मेन या लौकिक या गो हेड लौकिक ती दोन्ही मॅटर वांगडाच घेऊया म्हणून सांगले. आणि 7 ऑगस्टाक आता एमजीपीची आणि काँग्रेसीची दोन्ही हे 7 ऑगस्टाक जाता. काँग्रेसीची डिस्क्वॉलिफिकेशनाची केस आणि जी काँग्रेसीन घाल्या आणि जी एमजीपीन घाल्या,
ह्यो दोन्ही केसी क्लब जावन 7 ऑगस्टाक त्यो सुप्रीम कोर्टाक हियरिंगाक येतल्यो. क्लब जावन म्हणजे प्रमोद कशें आहा ते क्लब जावन केसी क्लब जावच्यो ना, एका फाटोफाट येतली. म्हणजे जो आतां समज गोंयच्यान स्पिकराचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह उबो रावला, एडव्होकेट उबो रावला, जाल्यार तेका परत परत 2 डेटी करचे म्हणटा तेच तेन्ना उबो रावन फाटोफाट केसी त्यो जातल्यो, एका फाटोफाट अश्यो केसी येतल्यो. बरोबर घेतले. क्लब टेक्निकली जरी क्लब केला तरी बरोबर घेतले. बरोबर घेतले हय. सो आनी दुसरो एक विशय टिचरांचो उरलो जो HRD मिनिस्ट्रीन 6 जुलयाक सुमार 6 जुलयाक कितें लेटर केल्लें की टिचरांनी वर्क फ्रॉम होम आसपाचें म्हणून तेजेर फायली मूव जाल्यो. एड्युकेशन डिपार्टमेंट, सीएम फायली मूव जाल्यो, पण डिसिजन अजून पर्यंत काय दिवना. अजून पर्यंत टिचरांक स्कुलान बसून काम करचें पडटा. HRD मिनिस्ट्रीचे स्ट्रिक्ट गायडलायन आहा की स्कुलां ओपन करची न्हू आनी टिचरांक स्कुलां आपोवचें म्हणून. पण स्टेट गव्हर्मेंटान ते डिसायडूच करपाक जायना. तेंची HRD मिनिस्ट्रीची आहा 31 जुलय पर्यंत ही गायडलायन्स आहा. आतां 31 जुलय लागीं येवपा जालो, पण हेंचे सेंटराच्या गायडलायनीचेर सुद्दां स्टेट गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जायना. म्हळ्यार जाय तेन्ना सेंटरा कडेन बोट दाखोवप आनी सांगप ते प्रोटोकॉल त्यो गायडलायन्स म्हणून, आनी जाय तेन्ना आपल्याक जाय त्यो गायडलायन्स स्टेटी भितर इश्यू करप. अशें कितें तरी विचित्र प्रकार चल्ला. तो कित्याक चल्ला, ताजे फाटल्यान कोण आसा आनी ताजे फाटल्यान हेतू कितें, म्हाका दिसता हें सोदपाची आतां सामकी गरज आसा. कारण क्लियर गायडलायन्स आसात की टिचरांक स्कुलाक आपयनाकात. कारण सद्याक टिचरींनी सुद्दां प्रॅक्टिकली आपली घरा कडेन ऑनलायन टिचिंगाची वेवस्था केल्या. स्कुलाक ज्यो टिचरी येतात खूब जाण आमकां सांगतात की आमकां ऑनलायन तुगेली ती रेंज सुद्दां सारकी मेळना म्हण. तर स्कुलाक येवन ऑनलायन क्लासी घेवप कश्यो. ताजे परस टिचरांनी इंडिव्हिज्युअली आपली घरा कडेन ज्यो वेवस्था केल्यात तातूंतल्यान तरी ही गजाल कशी बशी तरी बरी चलपाक शकता. अशी परिस्थिती आसा. हांव वास्को आतां, विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोचे अपडेट? सर, आम्ही आता जशें चालू केलां आमचें विथ द टॉपिक ऑफ द हेल्थ बुलेटीन. जेन्ना एक हेल्थ बुलेटीन कोर्तालीम PHC 360 अबाव केस दाखोवपाक लागले, देर वॉज अ सॉलिड पॅनिक. म्हणजे सडनली कुट्टाळी people did not understand it is a health center. They thought it is a cases linked to कोर्तालीम. आणि कुट्टाळेन 365 केस जावप म्हणजे सगळे विलेजीन बोवाळ पडलो की खंयच्या एरियान इतली जाले. आणि सडनली जे 9-10 फिगर आसा सडनली 365 जालो. सो देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग द पंचायत, सरपंच. इट वॉज देन द सरपंच तांच्यांनी क्लॅरिफाय केलें की जी कोर्तालीम PHC आसा इट इज हँडलिंग अराउंड 9 विलेज पंचायत. म्हणजे चिखले, दाबोले, सांकवाळ, जुवारीनगर, केळशी, वेर्णा, नागोवा. and then people realized that the cases could include something from जुवारीनगर. थोडे जुवारी एग्रोचे केसी आसूं शकता, थोडे वेर्णान जे आमी ट्युलिप आयकता. सो अशें करून टोटल 365 जालो. एक दिसा खातीर तरी बरो पॅनिक जालो. थंय लोकां भितर एक मिसअंडरस्टँडिंग जाली की कुट्टाळी इज नॉट एनी मोर सेफ. म्हणजे 365 केसी सडनली. आनी कोर्तालीम बरयल्या तर थोड्या लोकांक PHC म्हणटा कितें खबर नाशिल्लें. म्हणजे आतां जे लोकांक खबर आहा तांकां खबर आहा PHC इज प्रायमरी हेल्थ सेंटर, UHC इज अर्बन हेल्थ सेंटर. पूण थोड्या लोकांक जे कळना ते हेल्थ बुलेटीन वाचतकर कुट्टाळी दिसले आनी 365 दिसले म्हणटकर ते एक मोठो बोवाळ पडलो. दिस इज पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2 इज जशें आमी हाजे पयलीं टॉपिक रेज केल्लो आसा की इंडस्ट्रीज आर नाव बिकमिंग द न्यू हॉटस्पॉट्स. आयज एक खबर अशें आयकूंक येता की सर 300 सुमार कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स जे आसा जुवारीचे, म्हणजे गव्हर्नमेंट सद्याक टेस्टिंग कोणाची करना. सो जुवारी आपले एक प्रायव्हेट पार्टीक घेवन तांच्यांनी टेस्टिंग केले वर्करांचे. जेन्ना वर्करांची जेन्ना तांकां टेस्टिंग केली दे वर डन इन फेजीस. आतां मेरेन सर द टॅली हॅज गॉन टू 170. अराउंड 300 लोकांक तांच्यांनी टेस्ट केले. मागीर 280 to 300. 50% of those contractual workers have tested more positive. than 50%. More than 50%, almost more than 50% पॉझिटिव्ह जाल्या. 6 दीस जाले युनियन परते ताका चिखली हॉस्पिटलान धाडटा. दे आर कमिंग बॅक विथ द सेम रिप्लाय, बेड्स ना. आनी तांकां सद्याक दिसता जे जुवारीचे तांचे एक क्लब आसा काय कितें तांच्यांनी ते कन्वर्ट करून सद्याक तांकां एक टेम्पररी अशें दवरलां. पूण तांचें म्हणणें कितें आसा की एक कोर्तालीम एरिया खातीर एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर करचो. म्हणजे विदिन 24 hours साउथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर हॅव गॉट द पावर्स टू आयडेंटिफाय अ पर्टिक्युलर प्लेस, मेक इट अ कोविड केअर सेंटर. आनी थंयच्यान तांकां एक कोविड सेंटर करचो. जावं फाल्यां कितें सपोज आतां जे भितर तांचें म्हणणें आसा की अर्दे थोडे असिम्टोमॅटीक आसा पूण अर्दे कुड बी सिम्टोमॅटीक. ते कितें म्हणटा आसा तांकां पयलीं एश्युरन्स दिल्लें की एटलीस्ट सिम्टोमॅटीक केस वील एडमीट. पूण आतां 5-6 दीस जाले आनी फाल्यां सपोज कितें कोणाची कंडिशन वर्स जाता जावं कोणी जरी एक सकम जाता फॉर द व्हायरस, then they are saying that they will hold the state administration responsible. ही दुसरी गजाल. व्हॉट आर यू सेइंग? कारण आमी हे शुक्रारा सावन उलयतात. शुक्रार जालो, शेनवार जालो, आयतार जालो, सोमार जालो. What you are telling me is close to 60% of those tested. बाकीचे आसा काय ना ते पळोवचे पडटले. But 60% of those tested in जुवारी आर पॉझिटिव्ह. आणि तांकां अजून पर्यंत तांची कांयच वासपूस केल्ली ना.
ना. दिस इज वॉट आय जस्ट स्पोक टू द युनियन लिडर प्रेसिडेंट जो आसा ओलेन्सियो सिमोस ताजे कडेन आत्ता एक 10-15 मिनटां पयलीं उलयलो. तो कितें म्हणटा सर फेज वायज जशे रिजल्ट येता पळय तांचे ते लिस्ट येता की अमको अमको मनीस पॉझिटिव्ह जाला म्हणून आनी ते कितें म्हणटा सर तांकां आमी थंय धाडत जाल्यार ते म्हणटा की आतां कितें जालां गव्हर्मेंटा कडेन ते पयलीं स्टार्टींग जेन्ना केसी मेळ्ळ्यो ते गेल्ले गव्हर्मेंटा कडेन पूण तेन्ना तांकां कितें जालें टेस्टिंगाचो लोड एखादी चड आशिल्लो जावं ते म्हणटाले सिमटम ना गरज ना अशें कितें जावन मागीर तांच्यांनी कितें केलें जुवारीन म्हणलें की बाबा आपूण एक प्रायवेट प्लेयर घेता आनी लेट अस टेस्ट. आता जुवारीचे जे फिक्स एम्प्लॉई आहात ते वेगळे आहा हे कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स आहा म्हणजे जे कोण बॅगां भरता जावं कोण पॅकिंग करता जावं कोण लोडर आसा आता हे लोक जे आसा दीस पीपल आर वर्किंग फॉर अ युनिट अँड दॅट युनिट इज मॅन तांचो सेक्युरिटी बिक्युरिटी जुवारीचो आसा सो इट कूड रीच इनसायड द जुवारी कंपनी जावं इट कूड रीच बॅक टू देअर विलेजीस. आता तांकां असं घराकूय वचूंक मेळना आनी तांकां हॉस्पिटलानूय जरी घालना म्हणजे दे आर हँगिंग इन द एअर. ते कितें म्हणटा सर सी जुवारी कॅन ओनली इट कॅनॉट गिव्ह मॅक्सिमम हॉस्पिटल गव्हर्मेंटानूच व्हरपाक जाय न्ही सर सो ताका लागून ते एक मोठो बॉल पडला की वॉट इज टू बी डन ऑन दीस. तिसरी गजाल म्हणटा ती सर काल आमचे पंचायत मिनिस्टर मोहीन गुदिनोन एक रिक्वेस्ट केलो गव्हर्मेंटा कडेन की एक गोंयान 3 दीस लॉकडाऊन असताना एक 4 दिसाचो लॉकडाऊन आमच्या मोरमुगांव तालुका खातीर एक्सटेंड करतो म्हणून इमिजिएटली सीएम एज गिवन द नॉड आणि आयज तो लॉकडाऊन एक्सटेंड जालो. पूण हांव एक सर सांगूंक सोदतां की आमचे जे वास्कोचे लोक आसा न्ही सर आयज जेन्ना आमी आयज जो 4th डे ऑफ द लॉकडाऊन ऑर द फर्स्ट डे ऑफ द एक्सटेंड लॉकडाऊन जेन्ना आमी वास्को गेले यू विल नॉट बिलीव इट सर लोकांनी 3 दीस जे तांकां सपोर्ट दिल्लो the 4th day has become a joke. Forget about not having people on the road, not having cars on the road. Today we saw traffic jams. म्हणजे लोक ह्या निमतान अशे भायर सरल्या एसेन्शियलाच्या नांवाचेर सगळी दुकानां ओपन जालीं. दुकानाच्या नांवान लोकांनी अशी लूट मारली की जशें गव्हर्मेंटान 1 वर्साचो लॉकडाऊन दाखयल्ल्या भशेन आनी समवेर नाव पीपल आर सेइंग की आतां वास्कोचेच लोक ताका रिस्पॉन्सिबल आसपाक शकता कित्याक गव्हर्मेंट हॅज डन देअर जॉब दे हॅव एक्सटेंडेड द लॉकडाऊन. तांचे इंटेंशन आसा की 7 दिसां खातीर ही चेन कट जावची पूण जरी मनीस आपलोच जरी घरांतल्यान भायर सरता गरजे भायर द पोर पुलीस आर डुईंग देअर जॉब ते बॅरिकेडा कडेन रावता पूण हे सर कितें आसता फार्मसीन वता म्हूण कोण भायर सरलो कोण आपलें कितें काम आसा म्हूण भायर सरला कोण गुळी हाडपाक भायर सरला आनी अशी लूट पडली म्हणजे लोक आज इतले दबाज्यान भायर सरले मीन्स एज इफ वी हॅव वन ओवर दी कोरोना अशें दिसूंक येता सकाळीं. ताचे मागीर जेन्ना आमी नंददीप रावता कडेन गेले सो ही सेइंग की गव्हर्मेंटाने गोल्डन चान्स दिला आमच्या मोरमुगांव एक 7 दीस एक्सटेंड करून सो दॅट वी कॅन ब्रेक द चेन बट पीपल आर रनिंग एज एव्हरी लास्टाक तांच्यांनी कितें करचें पडलें सर सगळीं दुकानां बिकानां बंद करची पडली. म्हणजे आतां लोक कितें आसा आतां तुका एक गरजेक कितें सामान जाय तुका मार्केटान वता जावं तुका एक कसले फार्मासीन वता इज डिफरंट थिंग. हांगासर लोक अशे भायर सरल्या आनी मागीर कितें जातलें सर फाल्यां जेन्ना लोक भरतले दुकानांनी केस्यो वाडटल्यो देन दे वील स्टार्ट ब्लेमिंग द गव्हर्मेंट की गव्हर्मेंट आमच्या खातीर कांय करूंक ना. So this is one part of the situation. आणि गजाल म्हणटा ती रिसंटली वी हॅव हॅड सो मेनी डेथ्स आणि मैदान एक स्टेटमेंट केला की केन्ना केन्ना कितें आसा सर आमचे आतां एक हेयर्समॅन अवेलेबल जायना आनी हे कोविडा टायमाचेर सर घालता कशें आसा म्हणजे आतां एक बंद जालें म्हणटकर मार्केटाची रेट जी टोमाट आसा ती 20 जाता. इन द सिमिलर वे आतां सद्याक कितें जालां सर हांगा हेयर्समॅन अवेलेबल ना म्हणटकर थोडे फॅमिलीक समज एक डेड बॉडी मडगांवच्यान जरी वास्को हाडटलो तांचे पीपीई किट जे आसा तांकां दिवंक जाय. प्रायवेट हेयर्समॅन इज चार्जिंग समवेर अबाउट 10 to 15,000 चार लेबर घेवचे पडटा तांकां पीपीई किट एंड दॅट एक्सपेंडिचर टू जस्ट गेट दॅट बॉडी फ्रॉम देअर टू हियर इज अमाउंटिंग टू 20-25. सो समटायम्स वॉट हॅपन्स पीपल म्हणटा आसूं तूं मडगांवच करया कित्याक हरशीं कोण येवपाचो ना दी बॉडी वील बी रॅप्ड. सो ताणें आतां वास्कोच्या आमदारान एक डिसिजन घेतलां की जे आतां फुडें समज एक कोवीड डेथ जाता आणि सपोज जर कोणाकय जरी एक निडी फॅमिली आसा द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द डेड बॉडी फ्रॉम मडगांव टू वास्को विल बी टेकन केअर बाय हिम पर्सनली. हातून भितर आतां आनीक बॉल जाला की लोक म्हणटा की म्युन्सिपालिटीची हेयर्समॅन आसा वाय आर वी नॉट युजींग दॅट. ताजेर एक वाद जाला आनी सद्याक तर वास्कोन एक कोणाक अटॅक जरी आयलो जावं कोणाक कितें दे वील एडमीट दोज पीपल प्रायवेट हॉस्पिटल हॅव स्टॉप एंटरटेनिंग पीपल फॉर हॅव्हिंग कोल्ड. म्हणजे जे आय थिंक दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यूज धरून आणि लॉकडाऊन चालू असून लॉकडाऊन मोडावन आणि थंयच्यान धरून ते हर्सवेन आनी एम्ब्युलन्साचे नॉर्मल प्रॉब्लेम्स जे सद्याक दिश्टी पडटात ते आय थिंक दिस इज अ व्हेरी पथेटीक स्टेट ऑफ सिच्युएशन.
सर वन स्मॉल पॉइंट आय वॉन्ट टू मेक हांव जेन्ना एक मनशा कडेन उलयलो आय विल नॉट टेक द नेम बट ताणें सांगलें सर ताजे एक फॅमिलीच्या मेंबराक बारीक थंडी जाली सो ही वेंट टू सो मेनी हॉस्पिटल्स दे डीड नॉट एंटरटेन द पर्सन म्हणजे ते थंडी म्हणटकर ते भिवपा लागले फायनली ही हॅड टू गो टू अ प्रायवेट हॉस्पिटल ते मनशाक खंय गुळयो आनी डॉक्टराचो खर्च आयलो 200 आणि जे डॉक्टर पीपीई यूज केल्या ताजे ते ग्लाव्ज यूज करचे पडटा ते थर्मोमिटर आणि ते स्टेथोस्कोप जो आमी म्हणटा तो सॅनिटायज करचो पडटा म्हण ताका सर बारीक थंडेच्या हाका 150 रुपयाची वखदां लागली आणि 5,500 बिल आयले आय थिंक दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस थिंग आणि हे प्रकार वाढत वतले ताजे खातीर सरकाराची सेन्सिबल उपाय येवजण आसपा जाय आणि त्या उपाय येवजणे बरोबर सेन्सिबल इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आसपा जाय ताजे सेन्सिबल डिस्ट्रिब्युशनूय आसपाक जाय हांव थंयच्यान मुखार वता काणकोण सावन स्टार्ट करता बबेश आहा आमचे बरोबर बबेश कितें आहा काणकोणची परिस्थिती सध्या प्रमोद बाबू 3 दिसांचे लॉकडावनान काणकोणा तरी कितें साध्य जालें अशें म्हाका दिसना कित्याक काणकोणकारांची मूळ मेन बाजारपेठ जी आसा चावडी आसा आणि जेन्ना लॉकडावन अनाउन्स केल्लें आदल्या दिसा चावडी अशी गर्दी पडलेली तुमी ते मेन्शन केल्ले पळय चवथीचो बाजार म्हण कोणे तरी फोंडेच्यान अशी गर्दी चावडेर पडली अफाट गर्दी पडलेली सामकी एकामेकाचेर सोशल डिस्टन्सिंगाक कांय नांव नाशिल्लें थंय गर्दी पडली आणि ती गर्दी आमकां 3 दिसांची आतां लॉकडावन सोंपलें आणि आज परत ती गर्दी दिश्टी पडली कित्याक लोकांच्या मनात परत भंय आसा परत लॉकडावन जायत म्हणून पण बबेश एक गजाल सांग म्हाका जेन्ना लॉकडावन जाल्लो सुद्दां एसेन्शियल दुकानां ओपन आशिल्ली मागीर आनी गर्दी कित्याक ती जर कोणाक जर कितें खावपाक घेवपा जाय कितें घेवपा जाय जाल्यार दुकानां जर एसेन्शियलाची ओपन आशिल्ली जाल्यार म्हाका अजून कळना आमचे लोक गर्दी कित्याक करता ते अशें कितें घेवपाक जाय आमकां एक भुसारी दुकानाच्या मालका कडेन आमी उलयले तो म्हणटा काल 1/2 किलो बटाटे व्हरपा आयलो मनीस आज परत 1/2 किलो बटाटे व्हरपा येता आणि ताणें तो शॉप केन्नाच बंद केलना ताजो शॉप लॉकडावना टायमारूय चालू आशिल्लो अजून कळना हे कितें चल्ला ते पयलीं दिसतालें की एक फियर सायकोसीस म्हणून आता लॉकडावन जालो 3 दिसाचो त्या 3 दिसाच्या लॉकडावनाक एसेन्शियल सर्व्हिसेसाची दुकानां उगडी आशिल्लीं तरी आसतना लॉकडावन सोंपतकीर गर्दी कित्याक खंय तरी मॅसेजीस स्प्रेड जाता की 14 दिसांचो लॉकडावन जातलो 21 दिसांचो लॉकडावन जातलो म्हणजे लोक 21 दिसाचो जाल्यार सुद्दां एसेन्शियल सर्व्हिसीची दुकानां उगडी आसतलीं मागीर कित्याक गर्दी चालू आसा दॅट इज द रियलिटी दुसरी गजाल म्हणल्यार प्रमोद जर विक्रम म्हणटा की वास्को इतली सिरियस परिस्थिती आसून जर आज ट्रॅफिक जॅम जालो म्हणून जाल्यार हांव काणकोणची तर उलयत ना काणकोण डेफिनेटली ट्रॅफिक जॅम आदींच जाल्लो हांगा ट्रॅफिक जॅम जाल्लो बरें यू वॉन्टेड टू मेक वन मोर पॉयंट दुसरी गजाल म्हणल्यार जो भाजीवालो पळय पॉझिटिव्ह जाल्लो पैंगणी तेणे मास्क घालनासतना आदल्या दिसा म्हणल्यार दुसऱ्या दिसा लॉकडावन जालो तो 200-300 जाणां भाजी विकलेले थंय त्यांची क्लोज कॉन्टॅक्ट टेस्ट जाले तेजी आवय आणि तेजो भुरगो आसा तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो ती गजाल सोंपली पूण बाकीचे 100-150 लोकांनी टेस्ट ज्यो केल्ले 3 दिसां पयलीं तांचो रिपोर्ट अजूनय येवना इतले प्रोसेस स्लो आसा आणि ते जर तर खंय भायर गेले हे मल्टिप्लिकेशन जावपाचे चान्सेस खूब आसा काणकोणा हांव तेच सांगता आमची 3 टीम मेंबर्सांची जेन्ना टेस्टिंग जाल्लें तांणी बिरेस्ताराक सकाळी टेस्टिंग केल्लें तांचो काल दनपरां 2 उपरांत रिजल्ट आयला 3.5 दिसांनी तर 3.5 दीस पळया तुमी बिरेस्तारा सकाळी केल्ली टेस्टिंग आय थिंक हाजेर काल हेल्थ मिनिस्टराक आमी विचारिल्लें आनी दे आर ऑल्सो एडमिटींग की लोड जसो वाडटा तसो टेस्टिंगाचो जी स्पीड आसा आनी रिजल्ट येवपाची ती कमी जायत चल्ल्या म्हणून आतां मुखार वता मयूर आसा आमचे बरोबर सांगे कुडचडे केपें मयूर कितें प्रमोद कुडचड्यार ऑलरेडी आम्ही लॉकडाऊन हांगा डिक्लेअर केले आसा कुडचडे मार्केट असोसिएशनान त्या प्रमाणे आज ज्यो जाय त्यो वस्तू एक 98% लॉकडाऊन आसा आणि एसेन्शियल जे गुड्स आसा सकाळ फुडें थोडे उगडी करून चालू आसा थोडे बंद आसा म्हणजे 98% टोटली लॉकडाऊन आसा आनी थर्सडे म्हणजे लॉकडाऊन चालू आसतलो अशें म्हणून सांगलेलें आसा तशेंच हांव एक मेन लोकां फुडें एक इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदता कितें कुडचडे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिन्स तेगे एरियेक जे सर्कल येता ते असोल्डा पंचायत शेळडे पंचायत सावर्डे पंचायत कोडली तीस पंचवाडी आणि कुडचडे म्युन्सिपालिटी म्हणून कित्याक कुडचड्या जरी केसीस वाडली म्हणल्यो जाल्यार लोकांची टेन्शन येता कुडचडे म्युन्सिपालिटी केस वाडली म्हणून जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी केस वाडली म्हणून लोकांक सांगूंक येता हे एरिया फूल आसा काल हांगा 16 केसीस मेळ्ळी म्हणून गेले पयलीं 8 ती अकस्मात 16 जाली म्हणून इश्यू जाल्लो त्या 16 भितरली दाबाळची एक फॅमिली आसली 6 जाणांची तशेंच टाकीस ती खंय कॉन्टॅक्ट जाली ती कळना
तशेंच टाकी शेल्डें थंय एक बायल कॉन्टॅक्ट मेळिल्ली आसा ती खंय गोवाळ चिकोटमी कोणा सैरांगे गेल्ली थंय ती कॉन्टॅक्ट जाली ती क्वॉरंटायन केल्ली आसा. तशेंच पंचवाडी एक जुवारी एग्रो फॅक्टरी कामां वयतालो तोय डिटेक्ट जालेलो आसा. तितून भितरले 8 दंपरां आनी 2 रिपोर्ट मेळ्ळ्या म्हळ्यार 16चे 18 जाले आसा टोटल. हांगा कामरार कुडचडे जो ड्रायव्हर गेले कडेन फोंडा ताका चॅक केलो आनी तो थंय पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. म्हणजे तिका फॅमिली बी आतां चॅक करपाची उरलां. तशेंच बेपकेगाळ कुडचडे म्हळ्यार कुडचडे वाठारां भितरली मेन बाजारां भितर एक प्लंबर तो आपल्या चेड्या हॉस्पिटलांत चॅक करपाक गेल्लो बरो ना म्हणून तो हॉस्पिटलांत गेले कडेन चेड्यान ताका दोगांकय चॅक केले जाल्यार तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी चेडो नेगेटिव्ह मेळ्ळो. म्हणजे आतां हो बोवाळ चालू आसा सद्याक. तशेंच कॅपी पळोवपाक गेल्यार कॅपी जे 55 केसीस सॅम्पल येयले ते सगळे नेगेटिव्ह येयलेले आसा. तशेंच आज 28 सॅम्पल्स काडा जे विलिंगली गेल्यात थंय काय पॅनीक जावपाक गरज ना. विलिंगली गेल्यात म्हणटकीर ते रिपोर्ट येवपा पावल्या. आनी प्रमोद एक सांगपाचें म्हळ्यार सांगे वाठारांत एक आनीक बोवाळ जाल्लो आसा. मेन म्हळ्यार इम्युनिटी ज्यो टॅबलेटी दिता त्यो ती जाल्यार एक्स MLA सुभाष फळदेसाय डोर टू डोर वचून टॅबलेट दिता. ह्या बोवाळां भितर सावित्री कवळेकराची तेगेले लोक टॅबलेट दितात. पूण हांगा एक इश्यू जालो कितें MLA म्हणटा टॅबलेट दिवपा जाल्यार हेल्थ सेंटरान दिवपाच्यो म्हणून हांगा एक पॉलिटिकल लेवल कोरोना एक तेज्यान चालू आसा. आमकां राजकारणी हरशीं टॅबलेटी दीत असतात. म्हाका दिसता ह्यो टॅबलेटी घेतना मातशी लोकांनी विचार करपाचो की आपली इम्युनिटी खातीर आनी चॅक करून घेवपाच्यो. अदरवायज म्हाका दिसना गोंयकाराक राजकारणा कडच्यान टॅबलेटी खावपाची खूब संवय आहा. तातूंत भितर ती नवीन गजाल कांय न्ही. कोरोनाचेर तरी राजकारण जावचें न्ही आनी ताजेरूय टॅबलेटी आमकां खावची पडची न्ही इतलेंच मागता. प्रमोद हांगा तशेंच लोकूय बी म्हणटा कितें कोरोनाचेर खरेंच राजकारण करनाकात म्हणून कित्याक कोण दिता जाल्यार घेयात कोण घेवपा ना ते घेयनाकात पूण राजकारण करनाका म्हणून लोकांलो बी सेम आसा हांगा. म्हाका हांगा आनीक पळयता खूब जाण विचारतात की आमच्या एरिये भितर एसेन्शियल शॉप्स बंद आशिल्ली म्हण. एक गजाल लक्षांत घेयात सरकारान एसेन्शियल शॉप्स बंद केल्ले नात. जर तुमच्या वाठारांतलो जाचो एसेन्शियल शॉप आसा तो जर स्वखुशीन जर बंद करता आपूण जावन जर बंद रावता जाल्यार ताका कोण कांय करपाक शकना. बट गव्हर्मेंटान खंयच तुगेले एसेन्शियल सर्विसाचे शॉप्स बंद केल्ले नात आनी करपाचो प्रयत्नूय जाल्लो ना. सो एक लक्षांत घेयात तुमच्या वाठारा भितर जर बंद आसात व्हॉलिंटरीली जर कोणी बंद केल्यात जाल्यार ताका कोण करपाक शकना. हांव थंयच्यान मुखार वता सावयो म्हाराग मडगांव. सावयो कितें आहा मडगांवची परिस्थिती? मडगांव आयज कोवीड हॉस्पिटलान ESI हॉस्पिटलान एक 29 वर्साच्या भुरग्याक फ्रॉम चिंबेल ताका मरण आयलें आनी ही इज द 23rd पेशंट ऑफ गोवा. येस सर आयज मडगांव आमचे जे म्युनिसिपालिटी मार्केट आहा तें बी बंद दवरलें कित्याक कांय दीस फाटीं एक बॅगर मेळ्ळो. तशें सर 2 शॉप ओनर्स एक शॉप ओनर आनी एक जो कॅशियर म्हणून काम करतालो एका शॉपाचेर ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. सो हेका लागून सर आयज म्युनिसिपालिटीन जेन्ना मार्केट बंद जाल्लें तेणी एंटायर मार्केट सॅनिटायज केलां. तशेंच सर जे फॅमिली मेंबर जाले हे दोग जाण हेजे तांकांय बी तेंचेर टेस्टिंग केलां आनी तशेंच हेर जे ताचे कॉन्टेक्ट आयिल्ले जे शॉपकिपर्स हेर तांचेय बी आयज टेस्टिंग केलां आनी रिपोर्ट्स आर अवेटेड. So another thing I want to tell you is today the HGPD this thing authority and the wholesale traders they have given a plan to the collector South Goa saying that they want to open up the wholesale fish market. Sir एके वाटेन म्युनिसिपालिटी म्हणटा मार्केट बंद दवरया कित्याक केसीस वाडटा एके वाटेन HGPD म्हणटा आतां wholesale fish market open करपाक. सो तेणे एक प्लॅन दिला सर म्हणजे based on that they have given an undertaking that they will follow proper social distancing and sell the fish. So तशेंच सर आयज कुडबोना जेटीर आयज एक मीटिंग चालू आहा ऑफ द कुडबोना बोट ओनर्स एसोसिएशन. So they are also trying to sort out how to go or whether to stop the fishing season and start in September. So हेजेर आयज एक important meeting कुडबोना चालू आहा. All boat owners they are having a meeting and they are trying to prepare something a memorandum to the fisheries department how they are going to go about with the fishing season this year. Season कशें करून करपाक ते. So another thing that I want to tell you when I spoke to Aira, Dr. Aira has said that there are more than 80 ventilators at the ESI hospital. So ती म्हणटा जर कितें जालें we are prepared. गव्हर्मेंटान 200 घेतले तांतले 80 मारगांव धाडल्यात आनी मारगांवचे 80 तेणी इन्स्टॉल केल्यात ESI हॉस्पिटलान. Yes, thanks a lot, Savio. हांव थंयच्यान फोंडे वता.
विवेक फोनीची अपडेट कितें? प्रमोद आयकूं येता न्ही? येस, गो हेड. पयलीं येता हांव हेजेर लॉकडावनाचेर. म्हाका दिसता जायते लोकांचो डिमांड आसलो की लॉकडावन हो 3 दीस आहा तो वाडोवन एक 15 दीस तरी करचो म्हणून. कारण 3 दिसान म्हाका तरी दिसना खंय तरी केसी कमी जाल्लेले आसा, कित्याक वचत थंय बेडी कमी पडटा पण पेशंट वाडतच आसा. अशी आयज गजाल घडली म्हणल्यार वेलिंग कुंकळे पंचायतीन. काल एक तेंची म्हत्वाची मिटींग जाली आनी डॉक्टर मधू गाडगिळेकर हांणी मिटींग घेतली आनी तांकां समजलें की हो तुमच्या गांवांत समज जर पेशंट आसा जाल्यार तेजो व्हायरस रोखडोच दुसऱ्यांक जायना. तेन्ना तुमी एक प्रोविजन करा मुखावयल्या येणाऱ्या दिसांक की फाल्यां समज जर बेडी ना जाल्यार तुमी खंय तरी तांकां पेशंटाक दवरपाची एक सोय करची म्हणून. आनी पंचायतीन अशें डिसिजन घेतलें की एक पंचायत हॉल आसा जो भर मार्केटान आसा आनी तेच्या पोंदा मार्केट भरता प्लस शॉपां आसा आनी तो पंचायत हॉल तांणी डिक्लेअर केलो की हांगासर कोवीड पेशंट दवरपाचे म्हणून. आनी ते फक्त कोवीड पेशंट आसतले ते मार्दोळ आनी नियर बाय वाठाराचे आसतले म्हणून, जे मार्दोळ गांवचे. आनी म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाक लागून गांवचे लोक आयज बेजार जाले. हे जेन्ना मॅसेज तेंचे कडेन पावली आनी मार्दोळ नगर गांवांनूच नगर भितर वाठारांनूच जवळ जवळ 9 पेशंट आसात. जवळ जवळ 24 तास जाले तांकां अजून खंयच शिफ्ट केल्ले ना, ते घरा कडेच आसात. आनी लोकांनी आयज पंचायतीन वचून घेराव घातलो सरपंचाक की तुमी समज जर ह्या पॉझिटिव्ह आहा पेशंटांक तांकां समज जर मार्केटान त्या हॉलान मदीं हाडटा इन सेंटर ऑफ मार्दोळ जाल्यार हें दुयेंस सगल्यांक पसरतलें आनी आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा म्हणून. जाल्यार सरपंचान सांगलें की आमी कोणाचेंच आयकपाचें ना. तुमचे जाल्यार एक 5 जाण तुमी मनीस येया, आमी जाय जाल्यार परत मिटींग घेवया दोतोरा बरोबर आनी तुमकां कितें आहा ती आमी म्हायती दिता. पण आमचो निर्णय ठाम आसा. कारण येणाऱ्या काळान म्हणल्यार एक 2 म्हयन्यान समज जर आमकां गरज लागली आनी आमचे समज जर मार्दोळ गांवचे समज जर विलेजर्स आसा तांकां समज जर गरज लागली जाल्यार हो आमकां निर्णय घेवचोच पडटलो. कारण आमी भायले पेशंट हांगा हाडून दवरपाची आमी हें करनात म्हणून डिसिजन घेयनात. फक्त गांवचे पेशंट हाडून दवरतले म्हणून. कारण एक पेशंट समज जर घरान उरलो तेज्या पासून फूल फॅमिली फाल्यां पॉझिटिव्ह जावपाक शकतात. अशें एक डिसिजन जालें. आतां सध्या जीएसीचे समज जर कॅम्पस आमी पळयले जाल्यार 170 पेशंट सध्या थंय एडमीट केल्ले आसात. म्हाका दिसता हार्डली आनी 50 ते 40 बेड्स रिकामी आसात. पण डे बाय डे हें चालू आसा की पेशंट हाडटात तितलेच पेशंट रिकवर जावन घरावय वतात. आतां लोकांचो प्रश्न आसा की सपोज जर हेंकां बेगीन शिफ्ट करना जाल्यार कितें करचें. आनी हेचेरूच लोक मातशे हें आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी तांकां दवरपाची खंय तरी वेवस्थीत हें करपी सोय करची म्हणून. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान फोंडे सावन मुखार वता. सांखळी दिवचल विनायक आसा आमचे बरोबर. कितें आहा विनायक अपडेट थंयची? नवीन कोवीड केअर सेंटर स्टार्ट जाल्लें. वॉट इज द अपडेट? सर सगळ्यात पयलीं हांव सांगता लॉकडावन काल सोंपलें. आयज बाजारांतली थोडी मार्केट जी आसा ती ओपन जाली. पूण जशी गर्दी म्हणटा अशी ना. लोक थोडे जे आसा ते फाल्यां श्रावण म्हणून थोडे कितें सामान घेवपाक येयला. व्हडलीशी गर्दी. आतां सद्या हांव मार्केटानूच आसा. सायडीक पयलीं जाल्यार तितले अशे लोक अशे भोंवतना दिसना. ही एक बरी गजाल आहा. सेकंड दीस हांव फाटल्या 2 दिसांचे रिपोर्ट जे मेळ्ळे तेजे सांगता. सांखळे कुडण्या गांवांत 5 पेशंट मेळ्ळ्या. विट्टेर 3 आनी सरवणा गोकुळवाडी हांगासर 1 पेशंट मेळ्ळा. हे जाले पेशंटाचे. तुमी सर कोवीड केअर सेंटरांचे उलयले. एक सर गजाल सांगपाची दिसता. कोवीड केअर सेंटर दिवचें स्टार्ट जाला तेतून सध्या 49 पेशंट सध्या एडमीट आसा. 70 बेडांचे ते कोवीड केअर सेंटरांतले 49 ऑलरेडी फिल्ड जालेले आसा 2 दिसां भितर. सेकंड दीस सर एक सांगपाचें दिसता की कोवीड केअर सेंटर स्टार्ट जावन 1 दीस सुद्दां जावंक ना. कोणें तरी आय डोंट नो हू बट कोणें तरी कलेक्टराक डायरेक्ट इन्फॉर्म केलें की जेवण सारकें मेळना, च्या सारकें मेळना आनी कितें सारकें मेळना. सर एक जेन्ना हांवें ऑफिशियल्सां कडेन विचार केले म्हणजे सकाळ वचून मेळ्ळो तेन्ना त्यांनी सांगलें की तशें कांय ना. आनी जेन्ना हांवें भायरसून खबर काडली तेन्ना काही गजाली सर सांगपाक गेले दिसता की लोकांक कडसून अशें सांगपाक गेलें की जे कोवीड केअर सेंटरान एडमीट केल्ले वयता जे असिम्टमॅटीक पेशंट्स आसात तांकां सर एक डायट आसता.
तो डायट फॉलो करचो पडटा कित्याक तेंचे सिम्पटम्स तांकां बेगीन बरें जावच्या खातीर आनी तेंचे फुडें बेगीन बरें जावन घरा वयच्या खातीर तेतून सर एक सुचोवणी अशी लोकांक कडसून कळटा की ते आयडियल आसता फूल डे म्हणजे आयज ताका एडमीट केले फार सकाळी ट्रिटमेंट जाय च्या जाय कितें दिली मागीर टॅबलेट्स बी कितें ते दिल्यो की तेच्या उपरांत फूल डे कितें करतले सो तांकां आयडियल बसचें पडटा एक बेड आसता सायडीक पेशंट दोनूय सायडीन पेशंट्स कोण वळखीचो आसलो जाल्यार उलोवंक मेळटा नाल्यार जे आहात वचूंक मेळना सो कदाचित त्या भंयान हांगासून बेगीन भायर सरूंक मेळटलें काय म्हणून बेश्टेच कंप्लेनी भायर दिल्यो वयता काय बेश्टेच कंप्लेनी केलो वयता काय हो एक प्रश्न आसा जो हेचेर विचार करचो पडटलो सर सेकंडली सर आमची लायव्ह अपडेट पळयल्या उपरांत सर काही लोक पर्सनली मेसेज करतात फोन करतात तितून एक बरें सजेशन एक सर म्हाका एक केल्या जे हांव दिवंक सोदता ऑन लायव्ह की जी एम्ब्युलन्स आमी म्हणटा सर की फूल गोंयान फक्त 8 एम्ब्युलन्सीस आसा जे पेशंट्सांक सद्या हॉस्पिटलांनी व्हरता जावं आनीक खंय व्हरता तशेंच हार्सवेन सुद्दां सर खूब कडेन कमी आसात आनी आतां गव्हर्मेंटान सद्या न्यू एम्ब्युलन्सा खातीर मागणी केल्या सेंट्रला कडेन म्हणा किंवा आनीक खंयसर इन्वॉल्व केल्या एक सजेशन बरें येयलें सर की जर आमी एम्ब्युलन्सीस मागच्या परस गोंयान अश्यो कितल्योश्योच इंडस्ट्री आहा ज्यो बस बॉडी करता जावं आनीक कितें करता तांकां जर गव्हर्मेंटाच्यो स्क्रॅच जाल्ल्यो गाडयो जावं कितें तरी इंजीन बरें ना जावं आनीक कितें बरें ना अशें म्हणून ज्यो स्क्रॅप केल्ल्यो गाडयो ज्यो कंडिशनान आसा बट कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून बंद उरल्या अश्यो गाडयो रिनोवेट करून तांकां एम्ब्युलन्सीन कन्वर्ट करून गोंयच्या गोंयान करूं येता सर बिकॉज जेन्ना फर्स्ट लॉकडावन जाल्लें मार्चान तेन्ना सर कितें जाल्लें की जे सगळे काम आसा ती पेंटींग उरलेली जे मटेरियल येवपाचें आसा तें अजुनूय पावूंक ना सो त्या इंडस्ट्रीन सर सद्या वर्कर जे आसा ते कमी काम आसा जावं लोड कमी आसा सो तांकां त्या वर्करांक जर एक काम मेळटलें आनी ज्यो आमच्यो एम्ब्युलन्सीस आसा त्यो गोंयच्या गोंयान बेगीन तयार जातल्यो म्हणटा की ताची संख्याय वाडटली आनी सद्याक जी शॉर्टेज आमकां दिश्टी पडटा त्या शॉर्टेजीचेर आमी खंय तरी मात करपाक शकतले येस सर आनी सर आनी एक सांगूंक सोदता की जो इन्कम जो मनी आमी एक्सपेंडिचर जो भायर घालता तो गोंयांतल्या गोंयान यूज जातलो एक बरें सजेशन आसा सर बरें सजेशन या थँक्स अ लॉट विनायक हांव थंयच्यान तरी वता कल्पेश आसा आमचे बरोबर या सावयो यू वॉन्ट Sir, I just want to add to this. पंचायती कडेन एक MP LED फंडाचेर एम्ब्युलन्स दिलो आसली सो काल तेणी सर ती आमच्या ESI हॉस्पिटलाक दिला आनी बरें जालें सर काल तेणी न्हू जे पेशंट रिकवर जाले न्हू तांकां ती पावोवपाक यूज केली सर हे भाशेन सर न्हू जांकडे एम्ब्युलन्स आमीच सगळी इनोव्हेटिव्ह आयडियाज काडून मुखार सरचे पडटले आनी समहाव प्रत्येकाचो ह्या कार्या खातीर हातभार लागचो पडटलो जाल्यारच आमी कलेक्टिवली एज अ सोसायटी विल बी एबल टू फायट दीस बेटर हांव 70 वता कल्पेश आमचे बरोबर कित्याक कल्पेश 70 भितर परत केसी वाडपाक लागल्यो मायक्रो कंटेनमेंट झोन वाडले वॉट इज द अपडेट येस सर 70 भितर पयलीं सांगपाक म्हटल्यार जेन्ना गोव्हर्मेंटान 3 दिसाचें लॉकडावन घेतलेलें तर ते 3 दीस सारखे सक्सेसफूल 100% लॉकडावन आसले सत्तेन जरी एसेन्शियल शॉप्स जे चालू म्हणून सांगलेले तरी पण 100% सगळे शॉप्स बंद आसले फक्त फार्मासीज ओपन आसल्यो जेन्ना हांव पर्सनली कांय शॉपवाल्यांक वचून मेळ्ळो तेन्ना तांकां विचारलें की तुमकां गोव्हर्मेंटान चालू केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगला एसेन्शियल सो तुमी कित्याक बंद केला सो तेंच्यांनी स्वताहून आपल्याक सांगलें की जर ह्या कोरोनाक फायट करपाक आमकां 3 दीस न्ही 8 दीस पासून जर बंद दवरपाक जर आमकां ऑर्डर पासून नासली जाल्यार आमी बंद दवरतले म्हणून सगळ्यांनी आपले स्वघोशीत बंद केल्ले आसा सगळीं शॉपां आनी कोरोनाचे अपडेट सांगपाचें म्हटल्यार सर आयज सर 70 टोटल फूल 48 केसीस जाल्ले आसा सर सगळे फॅमिलीज पॉझिटिव्ह मेळटा सगळ्याचे अपडेट्स दिता रावण विलेजीन फाटले 14 केसी आसल्यो परतून आयज 2 केसीस मेळ्ळा थंयसर गोसावी वाडे पर्या हांगासर 12 केसीस मेळ्ळ्यो परतून आयज 2 मेळ्ळा सो 16 जाले थंयसर तुळशी मळ्यान 3 केसीस मेळ्ळेले आसा घोटेली 1 केस मेळ्ळी आसा आनी व्हणा 2 केसीस मेळ्ळेले आसा व्हणाची जे 2 केसीस मेळ्ळ्या तेतून एक मनीस आसा तो विनस बिचोले हांगासर काम करता एज अ फायर फायटर म्हणून आनी गोसावी वाडा जी पयली केस मेळिल्ली ही इज अ बस कंडक्टर वर्किंग एट वास्को सो आयज ज्यो 2 केसीस मेळ्ळेले आसा तेतून एक केस म्हटल्यार ते जो कंडक्टर आसा तेजी चली नर्स आनी कुशिकली शेजारची एक बायल तेंगेर इंजेक्शन बीन घेवपाक वयताली सो तिवूय पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा आनी सोर्सीसां कडल्यान अशें आयकपाक येता की ताजो जो चलो आसा तो
भायर भोंवतालो तो कॅरम खेळटालो सगळ्या भुरग्यां भितर इन्वॉल्व जातालो सो म्हणून ताका लागून एक लोकां भितर एक मातशें पॅनीक सिच्युएशन निर्माण जाल्लें आसा आनी दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार सर वाळपय केसीस अटॅच टू CSC वाळपय वार्ड नंबर 2 2 केसीस मेळ्ळेले आसा ब्रह्मकरमळी 2 केसीस वार्ड नंबर 2 5 केसीस आणि वार्ड नंबर 8 2 केसीस तो टोटल 48 केसीस आसा जी वार्ड नंबर 2 जी केस मेळ्ळ्या तो तेतुले एक केस आहा ती ही इज अ मल्टीटास्कर वर्किंग एट DHS पणजी म्हणून थंयसर मातशें सिच्युएशन पॅनीक जाल्लें आसा आनी टोटल जे केसीस आसा ते 48 केसीस आसा आनी कांय जाणांनी सर आयज म्हाका 2 फोन आयले दोगांनी सेम सांगले म्हाका की फाटल्या मंगळारा रिपोर्ट्स काडलेले अजून मेरेन आमकां नेगेटिव्ह म्हणून खबर ना पॉझिटिव्ह म्हणून खबर ना 8 दीस जावपा आयले 8 दीस या थँक्स अ लॉट कल्पेश हांव थंयच्यान म्हापशां वता श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर श्याम कितें आहा म्हापशेची अपडेट बार्देजाची अपडेट प्रमोद गेल्या 2 दिसांची अपडेट घेतली जाल्यार केसी बरेच वाडलेले आसा हांवें बेरेस्तार दीस सांगलेले की जे म्हापशाचे कुचेली एरिया आणि शेळपे एरिया आणि करासवाड्या एक केस मेळयली आणि ती जी घरात दाटी नासली पळय थंयसरली आयज त्यांचो रिपोर्ट येयला 4-5 दिसा उपरांत आणि थंयसर 8 केसी जाल्या करासवाड्या एकदमच आणि ती घरां सगळी दाटीन आणि त्यो 4 दिसा भितर आणि कितें जातले ते काय सांगूंक जायना दुसरे आणि कामोले एक केस जाल्या काल थिवे एक जाल्ली पिर्णा एक जाल्ली आयज आसागांव एक जाल्या आणि सांगपाचें म्हटल्यार सारस्वत विद्यालयाचे कॉलेजींचो एक नॉन टिचींग स्टाफ एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळो तो साखळेच्यान कामाक येतालो ते कालची खबर आणि त्या सगळ्या टिचरांक सगळ्या हे केल्ले आहा टेस्ट केल्ले आहा दुसरे पयरची खबर आमचे लायव्ह जाल्या उपरांत मागीर कडेन एक ट्युरिस्ट कलंगूट हॉटेलान येयल्लो तो एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आणि एक दुसरी एक सांगपाचें म्हणजे आता शेळप्यान जे कंटेनमेंट झोन जाल्लो आहा ते कंटेनमेंट झोन जाला थंयसर ज्यो 9 केसी मेळ्ळल्यो त्यो तितल्यो ते सील केल्ली 10 घरां आहा तितूनलो त्या घरांतलो एक तो बॉर्डरी जवान कामाक आसतालो तो ऑन ड्युटी तो काल एक्सपायर जालो आणि त्याची आवय आणि त्याचो भाव त्याची बॉडी त्याच्या बापाच्या मूळ गांवान महाराष्ट्रान आजरा थंयसर आयज त्याचे सगळे अंत्यविधी जाल्यो तांकां काल थंयसून तांकां वयतलो जाल्यार बरेच त्रास जाले आणि मागीर सगळे हे करून स्थानिक कावन्सिलर आणि मामलेदार यांच्यानी तेजे करून राती 8 उपरांत त्याच्या आवयक आणि भावाक हेतून धाडले त्याच्या गांवांक अशी आणि दुसरे मेन सांगपाचें म्हणजे ज्यो केसी जातात आणि केसी जातात आनी लोडूय बीन सगळ्या PSC किंवा अर्बन हेल्थ सेंटर हेंचेरूय जाता एक केस जाली काय म्हणटा ते सराउंडिंग एरियाचे 100 किंवा 50 जाणांची बी डेली ते टेस्ट घेतात आणि तो लोड सगळो जे टेस्ट येता पळय ते जेन्ना धाडटात रिपोर्ट येवपाक खूप लेट जाता म्हणजे त्या स्थानिक लोकांचे पासून आणि आयज कावन्सिलर पासून उलयता आसतना ते टेस्ट जर मातशे बेगीन येयले आनी आमी ते दिसूय तशेंच म्हणटाले की आतां करासवाड्याचेच जर विशय येतलो जाल्यार 4 दिसा उपरांत टेस्ट येयल्या आणि त्या 4 दिसा भितर ते बाकीचे आता 8 जाण मेळ्ळ्या ते कितल्या जाणांच्या संपर्कान येयले आसतले हो एक पॉयंट डेफिनेटली कारण म्हाका दिसता हो पॉयंट आमकां प्रत्येक गोंयांतल्या प्रत्येक भागांतल्यान येता की टेस्ट जातकीर सद्याक जो आमकां रेट दिसता इज 4 days and above वेर आज जर टेस्ट जाली जाल्यार 4 दीस आनी ताचे उपरांत अशे तरेन हे जावपाक लागला रिजल्ट येवपाक लागल्यात त्याच प्रमाणे कांय रिपोर्ट जे आमकां येतात की कांय जर इफ यू आर फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर एरिया ऑफ अ मिनिस्टर आनी एक पॉवरफूल मिनिस्टर जाल्यार तुमचे त्या एरियेतली टेस्टी प्रायोरिटीचेर जातात बाकीच्यांची टेस्टी लेट जातात तांगेली 2 दिसां भितर रिजल्ट येतात बाकीच्यांची रिजल्ट येवपाक 8 दीस वतात आमी सदांच एक गजाल सांगतात की ह्या गजाली कडेन सायंटिफिकली पळोवपाक जाय पॉलिटिकली न्ही म्हणून आता टेस्टी करतना म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या मनशांच्यो पयलीं करात दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या मनशांच्यो मागीर करात अशें जर घडटा आसत जाल्यार आमच्या की चड व्हडले नालायक आनी कोण ना कारण एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय जशी श्यामान सांगलें की ज्या जाग्यार थिकली पॉप्युलेटेड पॉप्युलेशन आसा घरां आसात
त्या जाग्यार जर 1-2 केसी मेळटात, थंय जर टेस्टिंग केला जाल्यार त्या जाग्यावयली टेस्टी पयली जावपाक जाय, तांचे रिपोर्ट ताकतिकेन येवपाक जाय. ह्यो गजाली ही मॅनेजमेंट जर अजून जायना जाल्यार आमी करता कितें असो म्हाका दिसता सगळे गोंयकाराक प्रश्न पडटलो. आय थिंक दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण कांय आमकां रिपोर्ट पावल्यात की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आतां रिपोर्ट फास्ट येवपाक लागल्या म्हण. सो हांगाय जर फावर मारतात, हांगाय जर आमी रुलींग आनी ओपोजिशन करतात किंवा कॅबिनेट आनी MLA करतात जाल्यार म्हाका दिसता निश्चित प्रश्न पडटलो की हाव आर वी गोइंग टू हँडल दीस सिच्युएशन इफ इट बिकम्स वर्स. हांव थंयच्यान पेडण्या वता, मकबूल आमचे बरोबर. कित्या पेडणेचे अपडेट? सर पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार सर गेले 3 दीस लॉकडाऊन केलेले, लोकांक सारखी इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना म्हणून सर ते कन्फ्यूज की ग्रोसरीचे शॉप ओपन आसतले की कितें ना. काल सुद्धा सर काल कोणी तरी मेसेज घातल्या की 22 तारखेमेरेन किंवा 24 तारखेमेरेन लॉकडाऊन कंटिन्यू उरता म्हणून. पण त्या खातीर लोकांक खंय तरी इन्फॉर्मेशन सारखी मेळोंक ना सर, त्याच्या खातीर खंय तरी लोक कन्फ्यूज आसले. आणि आयज म्हटल्यार सर कोरगांवचे पोझिशन अशें आसा की 66 स्वॅब टेस्टिंग केल्ले, तेतूंतले 66 नेगेटिव्ह आयले, म्हणजे एक बरी गोष्ट आसा. आणि त्या खातीर आणि तसेच वज्रे हांगासर केसीस कमी झाल्या, म्हणजे नेगेटिव्ह जातात. ह्याच्या फाटली हे म्हणजे सर सरपंच माजी सरपंच जे असतात मातशे पुढाकार घेऊन स्वॅब टेस्टिंग घेऊन ते करतात सर. आणि तिसरी गजाल म्हटल्यार सर पेडण्याच्या लोकां खातीर सावळवाडा स्टेडियम आसा ते एक 100 खाटीचे कोविड स्वॅब सेंटर म्हणून करपाचे आसा. हे 2 दिसान ओपन जातले अशें आमदार दयानंद सोपटे आणि डेप्युटी कलेक्टरान काल विजीट केल्या सर. आणि सांगपाचें म्हटल्यार सर लॉकडाऊन 3 दीस करून काय उपयोग ना, किंवा आयज आमी तुम्ही फाटल्यान मागे पळोवंक शकतात आसा तशें परत गर्दी जाल्या. त्या खातीर लोकांची मागणी आसा केले जाल्यार एक 8 किंवा 15 दीस करूचे, नाजाल्यार करू नका. प्रत्येक तालुक्यान तरी प्रत्येक आमदारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन त्या तालुक्यान आपण हे करपाचे अशें लोकांची मागणी आसा. थँक्स लॉट मकबूल. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला, पण म्हाका दिसता 3-4 मुद्दे महत्वाचे आयच्या हातूंतल्यान भायर मुखार सरले. आतां पयलो मुद्दो जो आसा सगळ्यांत महत्वाचो तो म्हळ्यार टेस्टिंग करतकीर रिजल्ट येवपाक जाता तो डिले. नाव वी ऑल अंडरस्टँड दॅट डिले जातलोच, कारण आतां आमगेली टेस्टिंग आनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगूय तितली चड जाला बिकॉज चड पेशंट मेळटात. बट इट इज नॉट दॅट वी डीड नॉट एनविसाज दिस सिच्युएशन. डे 1 सावन खबर आशिल्लें की द ओनली सोल्युशन ऑर अवर डिफेन्स अगेन्स्ट दिस व्हायरस इज टेस्टिंग, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आनी आयसोलेशन म्हणून. अजून पर्यंत आमची जी कॅपॅसिटी आसा ती 2 म्हयन्या पयलीं जी आशिल्ली 2000 पर डे ऑन एंड अराउंड दॅट, तितलीच आमची 2 म्हयन्या उपरांत ती आसा. बट आमी फ्रॉम 40 केसीस अ डे आज 200 केसीस अ डे ऑर 150+ केसीस अ डेचेर पावल्यात. दुसरी आसा ती एकदा मनीस पॉझिटिव्ह म्हणून कळटकीर ताका पिकअप करपाकूच आतां 4 दीस लागतात. अगेन एम्ब्युलन्सूय कमी आसा, हे सगळ्याक खबर आहा. पण विनायकान काय बरी गजाली म्हणले, गव्हर्नमेंटाच्यो ज्यो बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसून ज्यो भायर काडून दवरल्यात गाडयो, त्यो गाडयो जर मेंटेनन्साक व्हरून रिपेर करून जर वापरपाक जाता तितले फ्लीट वाडटले. फ्लीट वाडोवपाच्या दृश्टींतल्यान आमकां फक्त एकदां दिसता की नवी एम्ब्युलन्सूय हाडया म्हणून, आनी नवी एम्ब्युलन्सूय हाडटकीर तातूंत भितर खूब जाणांक खूब तरेचे फायदे दिसपाक लागतात. ताजे शिवाय ताकतिकेन आतां गरज आसा तेन्ना इनोव्हेटिव्ह जावन स्ट्रीट स्मार्ट जावन जर आमी अशे उपाय जर काडपाक शकले जाल्यार सगळ्यांक ताचो फायदो जातलो. आय थिंक हो दुसरो प्रश्न. तिसरो प्रश्न आमी जे परत परत सांगतात, ब्रिफींग करात. जश्यो केसी वाडटात तश्यो ब्रिफींग करात. तुम्ही जर ब्रिफींग करनात जाल्यार कन्फ्युजन वाडत वतलें. आमच्या एटलिस्ट 4 रिपोर्टरांनी सांगलां रेग्युलर इन्फॉर्मेशन मेळना म्हणून कन्फ्युजनां ऑन ग्राउंड चड जातात म्हण. आणि लास्ट ज्या तरेन हो बुलेटीन येवपाक लागला PHC, UHC आनी CHC म्हणून, सो म्हाका दिसता पयलीं आमी चिंत्ताले की कशे बशे करून एकाच पानाचेर सगळं बुलेटीन घालप, एकाच पानाचेर तुगेले चेपून चेपून लोकेशन्स घालप. आय थिंक ही गजाल जी आसा ती क्लियरली बंद जाली कारण लोकेशन वाडपाक लागली. सो 2 पानाचो बुलेटीन काडल्यार चड इन्फॉर्मेशन दिल्यार कोणाची किती वता हे म्हाकाय अजून कळना. आणि आता ती लोकेशन काडल्यात आणि थंय क्लासीक सारखे PHC, UHC, CHC म्हणून घालपाक लागल्यात. हांव लास्ट लौकिका मरे वता, लौकिक यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट, म्हणजे कितें चल्लां हे? प्रमोद टेस्टिंगाचें हें पयलें न्हू, टेस्टिंग सुमार
सॅम्पलां सुमार येता मागीर 1,500 वयता, 2,000 वयता, 2,200 वयता सॅम्पलां टेस्टिंगाक. रिपोर्ट येता 1,900. केन्ना केन्ना रिपोर्ट चड येता आनी सॅम्पलां कमी गेल्ली आसता. पूण तरी आसतना तेंची ऑन एन एवरेज रिपोर्ट अवेटेड आसता पळय ते 3,000 ते 3,500च्या म्हऱ्यान आसता. कालचे सुद्दां बुलेटीन आमी पळयलें जाल्यार सॅम्पलां गेली 2,200 आनी रिपोर्ट तेंकां येयले ते 24 तासां 1,996. 300 सुमार थंयच शॉर्ट पडले आनी टोटल रिपोर्ट अवेटेड हे 3,493. सो 3,000 ते 3,500 वा 2,500 ते 3,500 धरुया अशे रिपोर्ट एवरी डे फाटल्यान उरता जे रिपोर्ट येयनात तेजे वयल्यान कळटा डिले कित्याक जाता ते. आयज घेतलेले सॅम्पल फुडें कित्याक वयता. दुसरो एक पॉयंट म्हाका करपाचो आसलो तो दिगंबर कामतीचे आत्तां इनपूट येयले ते आयज गव्हर्नराक मेळ्ळे. गव्हर्नराक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें कोवीड मॅनेजमेंटाचेर. तेंचे पॉयंट्स थोडेच हांव मेन्शन करता हांगसर. तेणी सांगलें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फुल्ली मेन्शन करचें म्हणून तेंच्यांनी म्हटलां आपल्या ट्विटान म्हटलां की आपल्याक बरें हियरींग दिलें गव्हर्नरान आनी सगल्यो गजाली आयकोन घेतल्यो आनी तेणी डिटेल एक 5 पानांचें रिप्रेझेंटेशन दिलां तेंकां. एक जालें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑपरेशनल करपाचें फुल्ली. ऑनलायन एज्युकेशनाचे खूब पॉयंट तेंच्यांनी मांडल्यात. मागीर एक्शन व्हायट पेपर दी म्हटल्यार कोवीड मॅनेजमेंट कसो चल्ला तो सगळ्यो डिमांड करता. मागीर व्हायट पेपर ऑन फायनान्शियल स्टेटस स्टेटीचो तो दी म्हटला. आनी प्रोजेक्ट्स इन एनवायरमेंटल सेन्सिटीव झोन आनी एक पॉयंट आहा तेजो व्हडलो नोट आहा तेजेर डिटेल. सो ह्यो सगळ्यो गजाली तेणी गव्हर्नराक सांगला आनी गव्हर्नरान म्हणटात तेंच्यांनी म्हटलां की गव्हर्नरान तेंकां बरें हियरींग दिलें आयच्या हितून सगल्यो गजाली तेजे आयकोन घेतल्यो म्हणून. 2 पॉयंट आसा. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव इतल्याचेर थांबता. पण आमी जे मुद्दे सांगिल्ले आय थिंक दोज आर व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉयंट्स. आमी फाटले 5-6 दीस 2-3 सजेशनां कन्सिस्टंटली करत आसात आनी हो ग्राउंडाचेर आमकां जो फील येता लोकांची ज्यो समस्या दिश्टी पडटात, त्रास जाता ते दिश्टी पडटात आनी ताका एडमिनिस्ट्रेशनाचो रिस्पॉन्स आसा हो जो लेग आसा ताका लागून आमी ही सजेशन्स करतात. ती मागीर असिम्टोमॅटिकाचे होम क्वॉरंटायन, सिम्टोमॅटिकाचे कोवीड केअर सेंटर आनी जांकां हॉस्पिटलायजेशन जाय तांकां हॉस्पिटलायजेशन हे धरून ते आज जे सजेशन आयले की इवन एम्ब्युलन्सच असिम्टोमॅटिक जर पेशंट आसा ताका कोवीड केअर सेंटराक व्हरपाक एम्ब्युलन्स कित्याक जाय. वी कॅन कम अप विथ इनोवेटीव वेज आनी सरकार आपली बाकीची वाहनां वापरपाक शकता, रेग्युलर सॅनिटायज करपाक शकता, व्यवस्था तयार करपाक शकता. बट रायट नाव वी नीड टू बी मोर इनोवेटीव. आमचे कडेन जे रिसोर्सीस आसात ते आमी बेस्ट बरे तरेन कशे वापरतले आय थिंक ताजेर फोकस जाय रादर दॅन कितें तरी घेत रावया. पयलींच आमगेली आर्थीक परिस्थिती गलगलाक आयल्या. अशी परिस्थिती भितर जर फक्त नवीन घेवया इतल्याचेरच भर उरलो जाल्यार तातूंतल्यान कितें जातलें आनी तें केन्ना जातलें हो साय दोन्ही प्रश्न उरतात. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.